येस सर, आयज आमी पळयता की हॉटेल ओनर्स तशेंच शेक ओनर्स हांची जॉयंट मिटींग आशिल्ली तुमची. सिजन आतां निकतोच स्टार्ट जाल्लो आसा त्या रिगार्डींग कितें पॉयंट्स आशिल्ले सर डिस्कस केले मिटिंगेंत? आयज आमचे अंजुना जुडिक्शन जे हॉटेल्स आहा, रेस्टॉरंट्स आहा, ओनर्स आहा, मागीर नायट क्लब्स आहा, तांकां सगळ्यांक आमी आपयलेले. तेंचे मॅनेजर वा तेंचे इंचार्ज कोण आहा तेंचा स्पेशली टू तांकां एक स्टार्टींग ऑफ द सिजन वी गिव एवरी इयर वी गिव एडवायजरी लायक वॉट हाव टू गो अबाउट म्हणजे गेस्टाक कोणें कशें बिहेव करपाचें वो तेजे एम्प्लॉइजाक तुमी ब्रीफ करून द्या म्हणून सांगलें तेंच्या लायक दोज हू हँडल द गेस्ट. सो कितें जालें फाल्यां इन्सिडंट जाता रिसंटली इन्सिडंट जाला तसो. सो हो पत्तन हो इन्सिडंट जावंक उपकारना बिकॉज इट्स गिव्स अ बॅड नेम टू आवर डिपार्टमेंट टू द टू ट्युरिजम इन गोवा. सो टू एवॉयड दॅट वी हॅव गिवन अ एडवायजरी एक पेज तांकां एडवायजरी दिल्या आनी ते सगळे क्लियरली बरयला हाव टू हें करूं आनी मेन तिका सांगलें की इफ एनी इन्सिडंट हॅपन्स दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॉल द पुलीस. तिंगा तो इन्सिडंट तोच दवरा हँडल करा एंड यू कॉल द पुलीस देन वील हँडल इट म्हणून. Not to take law in your hand. This is the main advice we have given to all the restaurant owners, hotel owners and nightclub owners. And they have agreed. And then also we are saying if you have any suggestion, issue which you want to clarify, you put forth more. कोणाक कांय विचारूंक ना बट लास्टली ताका परत एक्सप्लेन केलें एंड this meeting is only to advise and to you have to brief your down the line employees that कसलो incident जालो जाल्यार to handle it nicely in a proper manner so that we don't get a bad name over here and to call the police immediately. We'll handle it म्हणून आमच्या लेवलार आमचो PI अंजुना आमचे सगळे PSI पोस्टेड अंजुना and the staff LIB staff and BIT staff they were present for the meeting. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.